सध्या बाजारात भाजयांचे दर तेंगशेर पावल्यात. देखून म्हारगायेन पयलींच त्रस्त गोंयकारांक सध्या शेळो घाम फुटला. 10-20 रुपयान मेळपी कोथमिरीची चूड आता 40 ते 50 रुपयान मेळटा. कांदे बटाट्यांनी लेगीत हाफ सेंच्युरी मारल्या. सरकाराच्या फलोत्पादन मंडळाच्या दुकानांनी लेगीत भाजयांचे दर वाडिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. नजर मारूया बाजारातल्या भाजयांचो दर आणि सरकाराच्या फलोत्पादन मंडळाच्या भाजयांच्या दरांचेर. बाजारात कांद्याची दर 40 ते 50 रुपया, जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कांद्याची दर 39 रुपया. बाजारात बटाट्याची किंमत 40 रुपया किलो, जाल्यार फलोत्पादन मंडळात बटाट्याची किंमत 40 रुपयाच किलो आसा. बाजारात टमाट 60 रुपया किलो, जाल्यार फलोत्पादन मंडळात टमाट 54 रुपया किलो. बाजारात एका फ्लावराची किंमत 40 ते 50 रुपया, जाल्यार फलोत्पादन मंडळात फ्लावराची किंमत 45 रुपया. बाजारात वालपापडी 160 रुपया किलो, जाल्यार वालपापडी फलोत्पादन मंडळात 160 रुपया. बाजारात डब्बू मिरचीची दर 80 रुपया किलो, जाल्यार डब्बू मिरची फलोत्पादन मंडळात 60 रुपया किलो. बाजारात कोबीची दर 50 रुपया, जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कोबीचो दर 43 रुपया. बाजारात कोथमिरीची चुडी 40 रुपया, जाल्यार फलोत्पादन मंडळात कोथमिरीची चुडी 30 रुपया. बाजारातलो आणि फलोत्पादन मंडळाचो दर पळयत जाल्यार कांयच फरक दिसना. ज्या दरान फलोत्पादन मंडळ भाजी घेता त्याच दरान ती विकची पडटा अशें फलोत्पादन मंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेठ हाणें सांगलें. गोंय आनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आमी कंट्रोल करूंक शकना. तेंची जी रेट लायता तेच रेटीन आमकां घेवचो पडटा. फॉर एग्जाम्पल आतां समजा क्रॉप डिस्ट्रॉय जालें, नॅचरल कॅलेमिटी लागून क्रॉप डिस्ट्रॉय जालें जाल्यार ती जी तेंची रेट वाडटा ते रेटीनूच आमकां हांगासर हाडची पडटा. त्या टायमार आमी तशें रिड्यूस करून दिवंक शकना. रिड्यूस करून तुमी लॉसान वचपाचे. असो सो तो कस्टमराक त्याच रेटीन घेवचें घेवचे पडटलें. काय असो रिलीफ तुमी असो एक्स्ट्रा काय दिवपाक? आमच्या गोंयांत जे पिकता भाजी न्हू ती आमी सर्वसामान्यांक एकाच रेटीन एश्युअर्ड प्रायस रेट म्हणून आमची जी स्कीम आहा त्या स्किमीच्या अंडर आमी वर्सभर ती एकूच रेट लायता. आनी ते आमच्या हितून चिटकी भेंडे हे आमचे हांगासर गोंयांत पिकपाक लागलेले आसा ते सुद्दां सफिशंटली अशें आमकां मेळटात. विनायक सामंता सयत, ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.